हांव मनीषा उसगांवकर, उसगांव गांवचे पंचायतीचे पंच. म्हजे कडेन एक चली आयले आनी ताणें म्हाका सांगलें की एक स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपल्या कडेन आयले आनी ताणें सांगलें पंचायतीन काम आसा आनी आपूण अनएम्प्लॉयड. सद्या परिस्थिती पळय भुरग्यांची, ते ग्रॅज्युएट अनएम्प्लॉयड आसले, त्या बाबडे काम मेळटा म्हणून ते पंचायतीन गेले. पंचायतीन ताजे कडेन काम करता करता तेंच्या पंचायतीच्या सेक्रेटरीन आपल्या म्हऱ्यान ताका टेबल घाले बसून दिले. ताका फुलयले, तूं बरें काम करता, तुका फिक्स करता म्हणून. स्लोली ताका मॅसेजी करपाक लागलो, ताका व्हिडिओ कॉल करपाक लागलो, ताका हॅरेस करपाक लागलो आनी ताका पणजे डायरेक्टर पंचायत ऑफिसान व्हरता म्हणून सांगलें आनी टच करपाक लागलो. ताणें हें कंटाळून घरा कडेन गेलें आनी पाड जॉब नाका अशें चिंतलें ताणें. मागीर ताणें चिंतलें आपूण जर उगी रावत बाकीच्यांकूय हे अशेंच करतलें म्हणून ताणें म्हजे कडेन हेल्प मागलो आनी आज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत व्हिडिओ आनी पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या. आनी हांव सरकाराक सांगता, तुमी पळय जे म्हणटात बेटी बचाव बेटी पढाव ही दशा जाल्या उसगांव गोंयची. आनी हे विक्टीम आसा पळय हे खुद्द विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. दिव्या राणे सदांच म्हणटा न्ही, 70 म्हजी परिवारा सारकी, हें चली तुमच्या परिवाराचे. आनी जो पळय पंचायत सचीव आसा तो सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आतां पळोवया तुमी चलयांक आनी भुरग्यांक कितलो न्याय दिता तो. आनी जर हे कंप्लेनीचेर एक्शन जावना, तुमकां आमी दाखयतात आतां पोलीस स्टेशनाचेर येवन किंवा पंचायती कडेन वचून बेटी बचाव बेटी पढाव कितें तें. मॅडम, कितली एज आसतली हो सचिव आहा तेजी? म्हाका दिसता सेक्रेटरी आसा तो जाणटो आसा, रिटायर बीन जावपाचो आसतलो. ते चली 22 वर्सांचे. ते बाबडे ग्रॅज्युएट जावन खंय जॉब मेळटा, परिस्थिती पळय आमची. तांकां कित्याक लागून जॉबाक घेतलेली तेणें? तांकां कितें सांगलें खंय ते कोण तरी खंय स्कीन स्पेशलिस्ट आयले, ते बाबडे लायब्ररीन बशिल्ले खंय. ताका येवन म्हणपाक खंय हांगा एक जॉब आसा पंचायतीन म्हणपाक. आतां पंचायतीन जॉब म्हणटकीर ते आशेन आयले, आज ना फाल्यां फिक्स जातले. तांकां सांगलें खंय रिएसेसमेंट करतात म्हणून फिल्डार वचून काम करपाचें. ते आयले, ते फिल्डारूय गेले. म्हाका एक सांगा, कशें पळय पंचायत सचीव आसा ते काय सर्वे हातून ना, ते BA ग्रॅज्युएट. काम मेळटा, पोटाक मेळटा म्हणून ते बाबडे गेले. ताणें वचून फिल्डार काम केलें. हळू ताका कॅबिनान हाडून म्हऱ्यान बसयलें. आनी पगार बी कशें कितें दिताले तांकां खंय पगार सांगलो खंय 15,000, चेक काडटना काडलो खंय 24,000 आनी 9,000 रिटर्न घेतले म्हणटा तें. ते म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना पंचायतीचो कारभार. हांव कितें म्हणटा, हे सचिवान जर ताका घेतला जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचें परमिशन घेतलां, व्हिडिओची तुमी परमिशन घेतलां. अशी जर तुमी चलयो हाडटा आनी आज त्या पंचायतीन खंय ते चली ताका जाय ते दिना. ताका सेक्रेटरीक म्हणटा तो दुसरो स्टाफ घेतलो. हे कितें चल्लां? स्वताचें घर, ही पंचायत तुमची स्वताचें घर. आज हाका काडटा, फाल्यां ताका घेतात. कितें तरी नॉर्म्स आसा न्ही, हे गव्हर्मेंट ऑफिसां ही पळय अशी चलतात. तुम्ही डायरेक्टर पंचायत कंप्लेंट बीन केल्या आतां? डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूय ताणें चलयेन कंप्लेन केला, व्हिडिओकूय कॉपी दिल्या आनी आतां ताणें फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर ना, ते चलयेन आपल्या नांवार केलें, स्वताच्या नांवार चलयेन कंप्लेन केला. ते म्हणटा आज जर आपल्याक करता फाल्यां. आनी हांव हें सांगता, आमकांय चली आसा, तुमकांय चलयो आसा. आज आमी शिक्षण घेवन पळय जे बरे पोस्टार बसयता ताचो वयलो ऑफिसर अशें वागता, तेन्ना हे भुरग्यांच्यो अश्यो कंप्लेनी येता. हांकां न्याय दिवपाच्या सरकाराची जबाबदारी आतां. पंचायत मिनिस्टर कितें करता तो पळोवया आतां.